गोवा फिल्म फेस्टिवल सध्या चालू आसा 10वो 11वो आणि 12वो एडिशन हो वांगडाच जाता आणि जे फिल्म एन्थुजियस्ट आसा तशें जे कलाकार आसा डिरेक्टर आसा जावं टेक्निकल स्टाफ जे सगळे आसा तेंचो एक्सपिरियन्स ह्या फिल्म फेस्टिवला बद्दल कितें आसा तो आमी जाणा जावन घेवयात. वो सगळो आख्खो फेस्टिवल तांणी एक इफी भशेन ऑर्गनायज केला and we are so feeling good about it. It's not only watching movies and going away. The people come and discuss about the story, about the craft, तुम्ही कशें केलें हें केलें. So that is very nice. So you feel inspired to do more. एक्सपिरियन्स रेड कार्पेटाचेर चलपाक मेळटा हें सगळ्या आर्टिस्टांक बरेंच दिसता आनी फर्स्ट टायम एक गोवा फिल्म फेस्टिवलाक जाला बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा पळय तशें तें 19 फिल्म्स पळोवपा खातीर तरी लोकांक मेळ्ळी म्हाका दिसता कॉन्टेंट खूब मेळ्ळो. सो 3 एडिशन वांगडा जाता. सो तूं इफ यू हॅव नोटीस की कोविडा पयलीं जी फिल्म्स आसा ताचो नंबर खूब आसा आनी ताच्या उपरांत जी फिल्म्स आसा ती खूब कमी आसा. सो इट्स एक्चुली अनफॉर्च्युनेट. आय विश म्हणजे ते पॅन्डेमीक खातीर गॅप पडूं नाशिल्लो जाल्यार घडये ह्या फावटी आनीकूय खूब खूब फिल्म्स आसपाची. सो इट्स अ गूड फिलींग आनी आय थिंक आमीच आमकां सेलिब्रेट करूं ना जाल्यार कोण सेलिब्रेट करतलो. गोंयान कलेची कमी ना. सगळे घरान कलाकार आसात. ओके, एक्टर्स म्हण तूं, रायटर्स म्हण तूं, सिंगर्स म्हण तूं, सॉंग रायटर्स, बेस्ट म्युजीक प्लेयर. सो कलाकार आसात, डिरेक्टर्सूय आसा, आमची लोकल स्टोरीजूय जायते आसात. ओन्ली थिंग दॅट इज मिसींग इज द ऑडियन्स पार्टिसिपेशन. प्लीज डू कम सपोर्ट अस. मी अशें पर्सनल वचून सगळ्यांक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून आमचे आमदाराचे मिनिस्टराचे थ्रू जर तेंच्यांनी जर तांकां अशें सांगलेलें की बाबा तुमी येया किंवा इस्कुलां आहा जी प्रत्येक इस्कुलांच्यान एक जर क्लास किंवा 2 क्लासी हाडलेल्यो जाल्यार एक आमकां भुरग्यांकूय कळटा आशिल्लें की गोंयान कशी कोंकणी फिल्मां जाता ती. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.